गोंय सरकारान 31 तारीख मेरेन 100% गोंय बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. अत्यावश्यक वस्तू विकते घेवपाचोय निमणो वेळ मंगळारा दीस सोंपला. घरांतल्यान भायर सरप्यांक पुलीस कादयेन घालपाची परवानगी सरकारान पुलिशेक दिल्या. 31 तारीख मेरेन गोंय बंद करपाचो निर्णय घेवपा खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा दीस सर्वपक्षीय बसका घेतिल्ली. सर्वपक्षीय बसकेन कोरोना दुयेंता कडल्यान गोंयकारांक पयस कशें दवरप हाचेर बसकेंत चर्चा केल्या. बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंतान सरकाराचो निर्णय पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. मुखेलमंत्री म्हणटा, गोंयकारांच्यो गरजो सरकाराक खबर आसात, मात ताच्या परस भलायकी बरी रावप गरजेचें आसा. अत्यावश्यक वस्तू दिसपट्टे लागतात ताचेर अभ्यास करपा खातीर सरकारान उच्चस्तरीय समिती नेमल्या. तीच ह्यान मुखार संचारबंदी संदर्भात निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्री म्हणटा. गोंयांत ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तांकां सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें, अपक्ष आमदारांकूय आपयल्ले. त्या सगळ्यां कडल्यान सजेशन्सूय आमी घेतल्या आनी सरकार ह्या निर्णयाचेर आमी पावल्या की आमी आज रातच्यान मिड नायटच्यान 31 मार्च पर्यंत अंडर द एपिडेमीक एक्ट 100% लॉकडावन आनी 100% कर्फ्यू. 31 मार्च पर्यंत 100% लॉकडावन, 100% कर्फ्यू. खंयसरूच कसलेच शॉप बंद चालू आसचे ना ह्या निर्णयाचेर पावला. बाकी फक्त ज्यो एमर्जन्सी सर्विसीस गव्हर्मेंटाच्यो आशिल्ल्यो तितक्योच एमर्जन्सी सर्विसीस ह्यो चालू आसतल्यो. आमकां खबर आसा लोकांक खुबशे त्रास जातले, लोकांक खुबश्यो डिफिकल्टीज येतल्यो. त्यो आमी सगळ्यांनी म्हणजे हेल्था खातीर सहन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कम्युनिटी ट्रान्समिशन अजून पर्यंत गोंयांत जावंक ना ह्या हेतूर आमी आसा. बट परत रिक्वेस्ट करता की वेगवेगळ्या भागांतल्यान येवन गोंयांत लोक रावल्या. काल आमी जो वॉट्सॅप नंबर काल डिक्लेअर केलो, मोर दॅन 1000 मेसेजीस त्या वॉट्सॅप नंबराचेर आयल्यो. पण भितरल्यो एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे आमी म्हणटा 50% इज द मेसेजीस वीच इज जेन्युन, म्हणजे वीच इज रिलेटेड टू द कोवीड. आनी ताजेर आमचे ऑलरेडी त्या वॉट्सॅप मेसेजी वयल्यान आमी एक्टूय जाले, 100% आमी एक्ट जाले. आमकां भंय आसा, परत परत सांगता हांव. आनी म्हजी रिक्वेस्ट आसा, म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक हात जोडून रिक्वेस्ट आसा की घरांतल्यान कोणीच भायर सरचें न्ही, ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. सगळे त्रास सहन केले जाता, बट हेल्था खातीर आमी ते त्रास सहन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण आमी कम्युनिटी ट्रान्समिशन दिवचें न्ही. कारण लोक जे पुण्यांतल्यान, मुंबयंतल्यान किंवा इतर स्टेटींतल्यान, वेगवेगळे आमच्या सायडींतल्या कर्नाटक स्टेटींतल्यान आसतले, जेंचें कदाचित कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावं शकता. म्हणटा परत तो हेल्दी आसा हाजो अर्थ तो कोरोना वायरस ट्रान्सफर करचो ना, ट्रान्समीट करचो ना अशें न्ही. तर हेल्दी आसलेल्या मनशा कडल्यान सुद्दां कम्युनिटी वायरस ट्रान्समीट जावं शकता. जेका आमी होम क्वॉरंटायन म्हणून स्टॅम्प मारला, तेणी 100% घरांत रावोकूच जाय. आनी जर तो रावना जाल्यार ताका बाय फोर्स पुलीस क्वॉरंटायन करतले. आमी म्हटलां की परत परत सांगता, गांवांतल्यान कोण येवन भायरसून येवन रावल्या ह्या 8 दिसाच्या भितर, 10 दिसाच्या भितर जे ह्या हांगासर आयल्या तितक्याय जाणांक होम क्वॉरंटायन जावपाची गरज आसा. त्यांनी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचूंक जाय, आपलो चॅकअप करपाक जाय. आमी तांकां रायट्स दिला, ते होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प मारतले. आनी जर रावंक ना तर आमी तांकां होम क्वॉरंटायन आमी तांकां ज्या पद्दतीची गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटर्स आसा थंय क्वॉरंटायन करतले. लोकांक खबर आसा. अजुनूय हांव सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, तुमकां जो मनीस कळटा ह्या 8 दिसां भितर तो आयिल्लो आसा, आपल्या गांवांत रावता, तुमी इन्फॉर्म करात. तुमी 104चेर इन्फॉर्म करात, 108चेर इन्फॉर्म करात, 100 नंबराचेर डायल करात, वॉट्सॅप नंबर दिला तेजेर सांगात. जेणे करून ताका क्वॉरंटायन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. जेणे करून ताजी फॅमिली सेफ जातली. आमी पुराय आमच्या गांवांतल्या लोकांक, गोंयांतल्या लोकांक वाचयतले. आमी जेन्ना म्हणटा की एक मनीस जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 3 मनशांक हें ट्रान्समिशन दिवं शकता. हाय लेवल कमिटी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या, पळय नोटिफाय केल्या आमी हाय लेवल कमिटी. हाज्या फुडें वीच इज अंडर माय चॅरमॅनशीप जे निर्णय जे डिसिजन्स घेवपा जाय, कॅबिनेट हॅड गिवन द फूल पावर फॉर द हाय लेवल कमिटी टू टेक द डिसिजन. म्हणजे सगळ्यो पावर्स ज्यो आसा ह्यो हाय लेवल कमिटीक दिल्या आनी त्यानुसार आमची हाय लेवल कमिटी ह्याच्या फुडें एक्ट जातली. आमकां खबर आसा वेळच्या वेळी वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज, वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स हे येत रावतले. आमकां फुडले कितलेशेच दीस हातूंतल्यान आमकां सर्वायव जावपाक जाय, हातूंतल्यान आमकां फुडें वचपाक जाय.
आनी ताज्या खातीर आमी म्हटलां की डेली अपडेट्स जो आसा तो तुमकां बाय व्हिडिओ मॅसेजिंगांतल्यान दिलो वयतलो. आमचे अंडर कलेक्टर मामलेदार हेज्या टीम जी आसा ही मेकानिजम फायनलायज करतले इन एमर्जन्सीत लोकांक ग्रॉसरी आयटम्स कशा पद्दतीत सप्लाय करप हाजेर आमचो विचार विनिमय सुरू आसा. आमी कदाचित फाल्यां परवा पर्यंत हेजेर एखादें सिस्टीम जी आसा ही फायनलायज करतले. आमी जेन्ना म्हटलां की स्ट्रिक्टली एक सुद्दां शॉप हे उगडें आसचें ना, इवन दो फॉर द मिल्क सप्लायर आमी शॉप ओपन आसचें न्हू हें म्हटलां 100% शटडावन. डे बाय डे कोरोना व्हायरसचे पेशंट हे वाडत आसा, देशान वाडत आसा. आमी जेका म्हणटा पर डे ऑन एन एवरेज 30 ते 40 पेशंट वाडटा पर डे. हेजी सिवियरिटी आमच्या गोंयकारांच्या लक्षांत येवपाक जाय. त्या खातीर आमी शेवटी आमकां नुस्तें दूद जेवण ह्योच गजाली म्हत्वाच्यो न्ही, जगपा खातीर गरजेच्यो आसा बट त्यो अत्यंत म्हत्वाच्यो न्ही. आमकां ज्यो मेळपाक जाय त्या सिस्टमींतल्यान त्यो मेळच्यो, पण आमी सोशल डिस्टन्सींग किंवा काही गजाली आमकां फॉलो करच्यो पडटल्यो, स्ट्रिक्टनेस हाडची पडटली. गव्हर्मेंट हेजेर वर्कींग करता, गव्हर्मेंट हेजेर इन प्लॅन आसा, वेळच्या वेळी तेतरी अपडेट केले वयतले. आमी आतांच्या घडीक फक्त म्हाका दिसता म्हणजे एक दिसाचो ओपन दिल्या उपरांत गोंयकारांच्या प्रत्येकाच्या घरांत गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो, तेणी गरजे शिवाय भायर सरचो न्ही. सगळ्या गोंयकारांक कळपा खातीर सांगता, अशें समजूं नाकात की कोरोना व्हायरस गोंयांत ना म्हणून. कोरोना व्हायरस गोंयांत आसा, फक्त आयज पर्यंत पॉझिटिव्ह येवंक ना. आनी जो होम क्वॉरंटायन जायना ताज्या बाबतींत 100% पुलीस एक्ट जातले. होम क्वॉरंटायन आसतलो, स्टॅम्प आसतलो, मनीस तुमकां भायर दिसता आसत तुमी इन्फॉर्म करात. पुलीस ताका गव्हर्मेंटाची क्वॉरंटायन सेंटर्स आमी आयडेंटिफाय केल्या नॉर्थ आनी सावथ वेगवेगळ्या जाग्याचेर. थंय तांकां होम क्वॉरंटायन तांकां गव्हर्मेंटान म्हणजे क्वॉरंटायन सेंटरांनी आमी सगळे जाण क्वॉरंटायन करून दवरतले. एसेन्शियल कॉमोडिटीज सप्लाय करपाच्या हेजेर गव्हर्मेंट विचार करता. आज कलेक्टरांच्या बरोबर मिटींग चालू आसा. 2 दीस तरी एसेन्शियल कॉमोडिटी कोणाकूच गरज ना. ओके, ताज्या खातीर आमी ह्या 2 दिसाच्या भितर आमचो प्लॅन येतलो कशा पद्दतीन करपाची, आनी तो सगळ्या जाणांक आमी सगळ्या आमदारांकूय विश्वासान घेतला ह्या विशयान, आनी सगळ्या जाणांक आमी गव्हर्मेंट सिस्टमींतल्यान सप्लाय केले वयतले. आज आमी तरी म्हटलां आयज सांजच्या उपरांत कांयच ओपन आसचें ना, 100% बंद गोंयांत. आनी म्हाजी परत एकदां सांगता, म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, आरोग्याच्या दृश्टीन गोंयच्या लोकांच्या दृश्टीन आमी 100% बंदाक सहकार्य करा. प्रॉब्लेम येतले, सगळे येतले, आमकां ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां मात करपाक जाय. आनी हाका सगळ्या जाणांक सगळ्यांचें सहकार्य जाय, 100% सहकार्य जाय. आमकां थोडोसो वेळ आमकां दूद मेळना जाल्यार आमी जगोंक शकतले, थोडोसो वेळ आमकां 2 दीस जेवणूय मेळना जाल्यार आमी जगोंक शकतले. बट आमकां खरें म्हणजे आमकां जो कोरोना व्हायरस ट्रान्समीट जावंक जायना हाज्या खातीर आमी म्हाका दिसता हें गरजेचें आसा. ते आमकां कोणी दूद मेळना, पेपर मेळना, आमकां तांदूळ मेळना जाल्यार कितें जातलें हे प्रश्न विचारचे न्ही. तेजी खबर आसा म्हाका, 3 दीस 4 दीस मनीस उपाशी रावंक शकना, आमी कळटा, हें म्हाकाय कळटा. बट तेजेर गव्हर्मेंट सिस्टम येतली, त्या सिस्टमींतल्यान ते हांव परत सांगता, म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की सगळ्यांचें सहकार्य गरजेचें आसा आनी तें करपाक जाय. आमी पळयतले की ज्या कलेक्टरा कडल्यान ज्या मामलेदार ऑफिसांतल्यान खंय गरज आसा, आमी फुकट न्ही, आमी तेंय म्हणटा ताका सिस्टम आसतली. गव्हर्मेंटा कडेन स्टॉक आसा, चिंता करूं नाका. तेंच सांगलां, आमी सिस्टम घालता न्ही जाग्यार, आमकां सिस्टम जाग्यार घालपाकूय थोडोसो वेळ लागतलो. आमी अशी सिस्टम डेवलप करता ज्या सिस्टमींतल्यान आमकां हेंय सप्लाय करपाचें जें आसा पळय न्ही, मागीर तांदूळ आसतले, दाळ आसतली, तेल आसतलें, आमी सगळ्यो ऐशो आरामांतल्यो गजाली दिवपाक शकचे ना. बेजीक नेसेसिटी जी आसा ही दिवपाचें प्रोविजन आमी करता. घरांतल्यान कोणीच भायर सरचें न्ही. भायर सरल्यार पुलिसांक तांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. एपिडेमीक एक्टाच्या सकयल ते एक्ट जातले. काही फार्मास्युटिकल्स कंपनीक आमी एलाव केल्या, तांच्यांनी परमीट केल्या, बट वीथ द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ. कारण थंयसरूय आमच्या लक्षांत आयलें काही कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरी वयल्यान काही लोक त्या फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या कामाक येता, तांकां सुद्दां त्या कंपनींनी एलाव करचें न्ही हें आमचें म्हणणें आसा. काही फार्मास्युटिकल कंपनींनी फाटल्या 8 दिसां पयलीं भायल्या राज्यांतल्यान येयलेले लेबर आसतले, तांकां जर आमी परमीट केलें जाल्यारूय ट्रान्समिशनचे चान्सीस आसूं शकता. आमी सेक्रेटरी हेल्थाक सांगलां की व्हेरीफाय करात की कोणूच एखादो सुद्दां फाटल्या 8 दिसांक येयल्लो
वा एखादो सुद्दां आमी म्हणटा लेबर एखादो सुद्दां मनीस थंयसर कामाक एलाव करचो न्ही, ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. त्या खातीर फार्मास्युटिकल्स कंपनींनी सुद्दां सहकार्य करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. ओन्ली आमी म्हणटा की बँक सिस्टीम फक्त ज्यो नॅशनलायज बँक तेंचे ATM चालू आसा, खंय तरी फायनान्शियल क्रंचीस जावचे न्ही, तांकां फक्त आमी परमीट केल्या, ते बी रेस्ट्रिक्टेड परमीट केल्ले आसा. नॉट कॉपरेटीव सोसायटीज, नॉट शेड्युल्ड बँक, तेंचे ATM चलपाक जाय अंडर द गायडलायन ऑफ द फायनान्स मिनिस्ट्री, त्यो फक्त एलाव केल्ल्यो आसा. ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज खंयचीच आसची न्ही, आपल्या घरा भायर सरचें न्ही, ही वेगळी ट्रान्सपोर्ट वेवस्था आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक करपाक लायला. कारण विच इज एमर्जन्सी ते हॉस्पिटल स्टाफ आयल्या शिवाय आमचे हॉस्पिटल चलूं शकना. त्या ती म्हजी म्हणजे फक्त हॉस्पिटल स्टाफा खातीर तिके आमी एलाव केल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टाफ, वॉटर सप्लायचो स्टाफ व तेंच्या कार्ड सिस्टीम जी तेंच्या कडेन आसा तेचेरूच चलतली. अदरवायज बँकींग आनी बाकी तेंच्यांनी सगळ्यांनी कर्फ्यू पास कलेक्टर इश्यू करतो, घाई करपाची गरज ना. सगळ्या जाणांक पुलीस वेगवेगळ्या नाक्याचेर आडयले वयतले. आज रातच्यान आमी हे कर्फ्यू 100% कर्फ्यू अंडर एपिडेमीक एक्ट लागू करता. त्या खातीर तो फॉलो करप हें सामकें आमी जाका म्हणटा की गरजेचें आसा. अलर्ट अगेन्स्ट लिवींग हावज आमी इश्यू करता. ऑलरेडी पुलीस हाजेर एक्ट जातले. ओके, आनी हाजेर वेगवेगळे आमी नंबरूय दिल्या. अलर्ट अगेन्स्ट लिवींग हावज म्हणून आमी आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे इश्यू करता. ताज्या अंतर्गत कोणीच घरा भायर अननेसेसरी इवन दो फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट सुद्दां गरज नासतना भायर सरचें न्ही म्हटलां आमी. ओके, ताज्या खातीर आमी ऑलरेडी म्हणजे त्यांचो 100 नंबर डायल आसाच. त्यान 104 100 108 112 हे सगळे नंबर जे आसा पळय न्ही, हे रिपोर्ट COVID-19 क्लासीस हाज्या खातीर करता. 104 एखाद्या वेळी कॉल एकदां महाराष्ट्रान लागता, कारण इट इज ऑल इंडिया नंबर आसा. तुमी 108 नंबरूय हो यूज करपाक शकता. आमी WhatsApp नंबर जो दिला ताजोय नंबराचो वापर करपाक शकता. जर अशा पद्दतीचे फॉरेनर्स रावता, आमकां डावट आसा 8 दिसां पयलीं ते खंयच्या तरी दुसऱ्या स्टेटींतल्यान आयल्या, लोकांनी इन्फॉर्म करचें. आमी तांकां होम क्वॉरंटायन करता. कळ्ळें म्हाका, शेजाऱ्यांनी इन्फॉर्म करचें. फॉरेनर्स जे घरांनी रावतात आनी जर ते कर्नाटक बाकी महाराष्ट्र हांगासल्यान जर भोंवून 8 दिसां पयलीं आयल्या, शेजाऱ्यांक खबर आसत जाल्यार तांच्यांनी इन्फॉर्म करचें. आमी त्या फॉरेनर्सांकूय होम क्वॉरंटायन करून दवरता. शेवटी कशें आसा, आमकां तो थंय बेजिकली थंय रावता, कितल्या दिसां पयलीं भायर गेले आमकां खबर ना, किंवा गव्हर्मेंटान रँडम चॅक केलें जाल्यार कळचें ना. महाराष्ट्रान पासिंग केल्ली महाराष्ट्रांतली एकूय गाडी गोंयान रस्त्याचेर दिसची ना हाची जबाबदारी नाक्याचेर आशिल्ल्या पुलिसांची आसा. गोंया भायली गाडी गोंयान भोंवताना दिसल्यार कागाळ करची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान केलां. चॅकपोस्टाचेर 100% चॅक जाता. आतां पर्यंत काही जाणांक फक्त सोडलेले ज्यांच्यो टिकेट्स आशिल्ल्यो फ्लायटाच्यो त्यो चॅक केल्या. डेप्युटी कलेक्टरांनी आमच्या कन्फर्म केला आनी तेन्नाच तांकां सोडल्या. आम्ही स्टोरी रन केली की कर्नाटकांतल्यान गाडयो पास जाता विथ विज्युअल कार्स अँड बायक्स, अँड आफ्टर दॅट कलेक्टर हॅज कॉल्ड आवर रिपोर्टर अँड थ्रेटन्ड हिम दॅट ही वील अरेस्ट हिम बिकॉज ही हॅज नॉट रिसिव्ड एनी ऑर्डर्स दॅट प्रायव्हेट व्हेकल्स आर नॉट अलाउड. सकाळीच ताका आपयला आणि जर कितेंय तशें जालें, पुलीस हॅज थ्रेटन्ड हिम की आमी तुका अरेस्ट करतले. इज इज द वे टू बिहेव विथ द मिडिया? अँड चुकीचें आसा. हांव परत सांगता तुका, हांव जें कितें जालां तितून इन्क्वायरी करता, बट डायरेक्ट एक्शन जी आसा ही जातली. CM ऑफिस 24/7 CM ऑफिसान पूर्ण वेळ 24 तास आमचे ऑफिसर्स जे आसा पळय न्ही, हे 24 तास कामान आसतले. आमी म्हणजे जवळपास 12 जाणांची टीम, 4 जाणांची टीम 8 वरां काम करतले. CM ऑफिसांतल्यान सगळ्यो गजाली ह्यो मॉनिटर केल्यो वयतल्यो. तुम्ही म्हणता की 1000 मेसेज व्हॉट्सअपचेर आयले आणि 50% तातूंतले जेन्युइन असले. हाचो अर्थ असो जाता की 500 लोकांक क्वॉरंटायन केला. तेज्या पेक्षा चड लोकांक क्वॉरंटायन केला. म्हणजे आमी डायरेक्ट हॉस्पिटलांतल्यान क्वॉरंटायन केले हे वेगळे. आतां आमी 500 जाणांक सुमार होम क्वॉरंटायनूय केल्ले आसा. जेन्ना फार्मासिकल कंपनीन सांगलें की अलाव करा गोंयचो स्टाफ, तांच्यांनी आपले बसी महाराष्ट्रान धाडले. महाराष्ट्र म्हणजे गोवा रजिस्टर्ड बसी महाराष्ट्र स्टाफ घेवन गोंया आयले. गोवा रजिस्टर्ड बसी महाराष्ट्रान आसा. हांव पुलिशेक एक्ट जावपाक लायता.
आयच्यान बंद करपाक लायता त्या खातीर हांवें तुमकां मुद्दामून सांगलें हांव पर्सनली मॉनिटर करता, म्हजें ऑफिस मॉनिटर करता. काही गजाली जर अशा पद्दतीन मिस जाता आसत जाल्यार आमकां बारीक सुद्दां गजाल सोडपाची ना. म्हणून हांवें तुमकां म्हटलां मिडिया कडल्यान सहकार्याची गरज आसा. तुमच्या जी गजाल लक्षांत येतली म्हणजे तुमी मिडियाक धाडच्या पयलीं ती म्हाकाय धाडची. आय विल एक्ट. काल आनी आयज महाराष्ट्रा बॉर्डर क्रॉस करून खुबशे एमएच गाडयो गोंयांत येता. तेंचेर कसो कितें गोवा गव्हर्मेंट एमएच गाडी आमी एलाव करिना. परत सांगता कोणाच्या जर लक्षांत येता आसत हांवें बॉर्डरीचेर सांगलां एमएच एक सुद्दां गाडी एलाव करिना आमी. फक्त आमी कॅटल फीड आनी मॅडिसिन्स घेवन येता ती गाडी. एक तर मॅडिसीन घेवन येता त्या गाडयांक फक्त एलाव कर म्हटलां. कॅटल फीडच्यो गाडयो फक्त आमी सोड म्हटलेल्यो. हाज्या व्यतिरिक्त गाडी सोडूंक ना. आनी फूड ग्रेन्स घेवन येवपी गाडी त्या पर्टिक्युलरली आज आमची ऑलरेडी चॅक करपाची सिस्टीम बॉर्डरीचेरूय रेडी जातली. ओके. ती सुमार 10 कशे पोरवोली हायवे वरसून ओल्ड गोवा सायडीन वयताले. ट्रक ऑलमोस्ट अराउंड 50+ ट्रक्स आसले. भितर येयल्या काय भायर गेल्या? फूड ग्रेन घेवन येवपी येयले आसत जाल्यार एलाव केले आसतले. सगळे फूड ग्रेन्साचे नासले, कंटेनर्स बीन आसले. सो कंटेनर्स ना आमी ऑलरेडी आयच्यान तरी सगळ्यो गाडयो बंद जातल्यो. ओके. गोंयकारांक कोरोना दुयेंत जावचें न्ही हाची काळजी सगळ्यांकच आसा आनी आमी त्या संदर्भान सरकारा बरोबर आसात. दुयेंत जावचें न्ही म्हूण जितली जतनाय घेवपाक जाय तितलीच गोंयकारांक अत्यावश्यक वस्तू मेळटले हाची जतनाय सरकारान घेवपाक जाय. गोंयकारांक अत्यावश्यक वस्तू मेळटले हाची तरतूद करिनासतना 100% बंद करप चुकीचें अशें आमदार विजय सरदेसायन आनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन सर्वपक्षीय बसके उपरांत आपली खंत उक्तायल्या. आमचो वजनदारान डिमांड आहा की सरकारान जे रिस्पॉन्स टीम जी आहा कोवीड रिस्पॉन्स टीम ही टीम गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडेन दिवची, पॉलिटिशियनां कडेन दिवची न्ही. बिकॉज द टायम्स ऑफ टोकेनिजम आर ओवर. नाव इट इज द टायम फॉर एक्सपर्ट्स टू सेट इन. एक्सपर्ट्स हॅव टू नाव स्टेप इन अँड गव्हर्मेंट शूड यूज एक्सपर्ट्स. सगळ्या सायडीन सरकार तयारी आपली आसपाक जाय. जेन्ना तूं लॉकडावन म्हणटा तेन्ना एसेन्शियल कमोडिटीज सप्लाय करपाक सरकारा कडेन मेकॅनिजम आसपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागलां क्लियर कट की मुख्यमंत्री जे टायमार अनावन्स करतलो लॉकडावन तेन्ना एसेन्शियल कमोडिटी कोण सप्लाय करतलो आनी कशी सप्लाय करतले हें बी ताणें आमकां क्लॅरिटी दिवची. नाजाल्यार लोकां मदीं एक पॅनीक जाता, लोक निर्वोज जातात. हें निर्वोज ना जावपा खातीर सरकारा कडेन क्लियर हें आसपाक जाय. सरकार शूड बी टॉकिंग इन वन वॉयस. They cannot talk in different ways. Somebody is talking about election, somebody else is talking about national things. This cannot happen. You have to talk, the basic focus should be only to ensure that we fight coronavirus and ensure that it does not enter the state. Testing facility गोंयांत जावपाक जाय. ही ताणी म्हणलां एक आमी they are working on it. We are cooperating with the government fully, but we have requested the government that let it not be political. We are not using this as a political opportunity. We are using it as a national emergency. And we want to help the government. The government should also think and give the seriousness it deserves. गोंया येवचें न्हय हो सगळ्यांचोच प्रयत्न आसा. आयलो जाल्यार एपिडेमीक हॅज प्रुवन दॅट इट जस्ट कॅन पीपल कॅन पॅरिश. सो ताजे खातीर वी नीड टू बी वेरी टेकिंग एवरी प्रिवेंटीव मेजर्स. स्टे एट होम, स्टे सेफ इज द ओनली मंत्र वीच कॅन हॅपन. कोणाक आपले बारीक बारीक एम्युनिटीज जाय, बेजीक गरजो जाय ताजेर इल्ले 8 दीस आमकां पळोवचें पडटलें 31 तारीख पर्यंत. आनी क्वॉरंटायनींग, सेल्फ चॅकींग बाकीचे जितले आसा तातूंत वी नीड टू पार्टिसिपेट. Police also, I think, have been briefed how they have to go about. I have asked Chief Minister to ensure that the basic amenities like water, other things, and essential commodities are available in maybe a decentralized manner where panic situations are not created and we are able to tide over the present situation. हे सगळे पळयता आसतना कोण टास्क फोर्स सांगता, कोण बाकीचे सांगता. आय थिंक क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑन हाव इट इज प्रिवेंटीव आनी जाली जाल्यार कितें कशें हँडल करतले हाजेर फूल चार्ट तयार करचो पडटलो. ताज्या खातीर युटिलायझींग BLOs, युटिलायझींग तलाटीज, युटिलायझींग कलेक्टर्स ऑफिसीस हॅव टू बी एट ऑप्टिमम बिकॉज दे आर द पीपल कनेक्टेड एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट टू नो वेर इट इज. आनी खंय रॉंग जाता जाल्यार एक कॉमन नंबराचेर दिवन वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस सच थिंग्स आर प्रिवेंटेड.